प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 13वो विसवोर, वोड 10 ते 17 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 10 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना शिसांनी लागीं सरून ताका विचारलें, वेपाऱ्यांनी तांचे कडे कित्याक उलयताय? ताणें प्रतिपाल केलो, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट ओळखूनचे देणे तुमकां दिल्ले आसा ते हेरांक ना. आसा तांकां देव आनीकूय दितलो आनी तांचे माप बरोवन व्हरतले. पूण ना तांकां आसा ते पर्यंत तांचे कडले देव काडून घेतलो. हे पासत हांव तांचे कडेन वेपाऱ्यांनी उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी आयकोनूय ती चीत दिनात, न्हय म्हूण समजूयनात. आदींच इजायासान अशें सांगलें, दोळ्यांनी तांकां दिसना जावच्याक, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळना जावचे खातीर, मनान तांकां समजना जावच्याक, आनी ती म्हजेशी परतून येवन हांवें तांकां बरी करिना जावचे खातीर, ह्या लोकांचे काळीज जड निबोर जाला, तांचे कान बेरे जाल्यात आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. त्या पासत आयकून आयकून तुमकां कांय समजूचे ना, पळोवन पळोवन तुमकां कांय दिसचे ना. ते तांचे सोबे पाडून येता. पूण पळयतात देखून ते तुमचे दोळे आनी सारके आयकतात देखून ते तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरें सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी नितीवंत मनशां आशिल्लीं, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळे ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ती आशिल्लीं, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळे ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू त्या वेपारीचो हेतू दिता. आमी कालच्या शिवर्तमानान वाचलें की जेजू एका वंपाची वेपार दिली 1 ते 9 पर्यंत. आनी आयज भाव भयणीनो, शीस जेजूचे येतात आनी जेजूक विचारतात. तो म्हणटात, वेपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? भाव भयणीनो, जेजू लोकांक वेपारींनी कित्याक उलयतालो? कित्याक तांकां सामकें उबें सामकें करून सोंपें करून कित्याक सुजमणी दिनासलो? आनी तेजे फुड्यान जेन्ना जेजूचे शीस जेजू कडेन येतात, म्हणटात, तूं वेपारी कित्याक उलयनाय? तेन्ना कित्याक वेपारीन तांचे कडेन उलयताय? तेन्ना जेजू कितें जबाब दिता? म्हणटा, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट ओळखूचे देणे तुमकां दिल्ले आसा ते हेरांक ना. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं आसात, देव आमचे कडेन वेपाऱ्यांनी उलयना. कित्याक आमचें सगळें हा पवित्र आत्मो, आनी पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो एक गुरुजी. म्हणून पवित्र आत्मो जेन्ना आमकां शिकयता, पवित्र आत्मो आमकां उतराची सजमणी दिता, तें सोंपें करून आमकां दिता, तें आमकां एकदम नीट करून दिता. आनी देखून भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान उतराची सजमणी आमकां मेळटा. वेपारींनी देव आमचे कडेन उलयना, पूण आमकां सगळें सोंपें करून सांगता. कित्याक आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां पवित्र आत्मो सजमणी दिता उतराची, आनी आमच्यान तें उतर आतां पाडूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, जो कोण जेजूक वळखना, आजून एक नवी रोचना जावंक ना, जेजूक आपलो सोमयान देव मानूंक ना, तांचे कडेन पवित्र आत्मो ना. म्हणजे आमकां पवित्र आत्मो मेळोंक जाय जाल्यार गरज आमकां जेजूक आमचो सोमी, आमचो देव आनी आमचो एक सर्वंडार मानून घेवपाक. आनी ज्या दिसा भाव भयणीनो आमी जेजूक आमचो सोमी, देव आनी सर्वंडार म्हूण मानून घेता, तेन्ना देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी जाता. पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता, तो आमचो गुरुजी जाता. तो आमकां उतर सोंपें करता, आनी उतर सोंपें केल्या उपरांत, ताची सजमणी दिल्या उपरांत आतां आमच्यान तें उतर पाडूंक जाता आनी आमच्यान एक बरीं फळां दिवंक जाता. भाव भयणीनो, जो लोक आयज जेजूक वळखना,
तांचे कडेन पवित्र आत्मा ना. जो लोक फकत धर्म करता तांचे कडेन पवित्र आत्मा ना. जो लोक समजता की आपल्या कोन्या वरवीं, आपल्या वावरा वरवीं, आपले बरे कामा वरवीं पवित्र आत्मा तांचे भितर आसतलो आनी पवित्र आत्मा येतलो आनी देव तांकां बेसांनी बदतलो, ती आपणाकूच फटयतात. कित्याक भाव भयणीनो, आमी कितेंय केलें जाल्यार आमकां पवित्र आत्मा मेळना. आमकां पवित्र आत्मा केन्ना मेळटा? जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, ताच्या उतराचेर बावर दवरता. आनी जेन्ना ताच्या उतराचेर बावर दवरता तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सगळें सोंपें करून दिता आनी आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता, देवाची खोशी करूंक जाता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या उपरांत आमकां दाखोवंक जाता देवाक की आमी खरेंच ताचो मोग करता म्हणून. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म केलो, आमकां केन्नाच देवाच्या उतराची सजमणी मेळची ना. आमकां केन्नाच आमचो संबंद जेजूशी घोट जावचो ना. आनी आमचो संबंद जेजूशी घोट जावपाक आमकां आमी देवाचो मोग आपणावपाक गरज आमकां पवित्र आत्म्याची. आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर आमकां आमचो गुरुजी म्हणून तो आमकां उतर सोंपें करता, आमकां शिकोवन दिता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी भावार्थी म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलादार म्हणटा, पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हणूंक जातात. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्यान पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताच्या जाणवायेन आतां आमच्यान हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. जेजू आयज आमकां वोपाराचो हेतू दिता. वोपारीचो हेतू कितें? ही जी वोपार ताणें घाल्ली, ही जी कालच्या शुवर्तमान वोंपाची वोपार, ती वोंपाची वोपार आमकां सजमणी मेळपाक आमी सजमोंक जाय की आमचें काळीज जावन आसा एक बरी जमीन आनी देवाचें उतर जावन आसा एक बरें बी. देवाचें उतर केन्नाच पिड्यार जायना, फकत आमचें काळीज बरें जावंक जाय. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता, पवित्र आत्मा येता आमच्या काळजान जियेता, तेन्नाच की आमकां ह्या उतराची सजमणी वता, आमच्यान हें उतर पाळूंक जाता, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता आनी खरीपणी एक भावार्थीचें जिवीत जिवन आमकां सगळें जें जेजून घडलां, सगळें आमकां सोंपयलां खुर्सार, तें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी पोत्तून नियाल करुया. हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.